हो जा आरजी पक्ष आसा पळय तो पयलीं पसून फटींग म्हणत उलयता आणि ही स्वाभिमानी गोंयकारांची 4,500 मतां शापूर बस्तीचो हेज्या पार्टीचेर मोग कित्याक लागून जालो हो मुद्दाम तेणें एक्सप्लेन करचें. फटींग हो शब्द वापरना तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो. तांकां फटींगपणाचे लक्षण कारण हो जा आरजी पक्ष आसा पळय तो पयलीं पसून फटींग म्हणत उलयता. तांचो धंदोच तो. तांणी बरें कितें केलां हें हांव नकळो कारण ताचेर हांव चड उलयना कारण ताचेर उलोवनूय अर्थ ना तांचे विशीं. कारण आज पसून ह्यांनी जी फटींग म्हणा केल्या ती सगळी दोळे मुखार आसा ह्या बद्दल दुमत ना. हो आर्जीक भिता परत एकदां प्रूव जाल्लें आसा. आमकां मडकय मतदारसंघात जवळ जवळ 4,500 मतां पडलेलीं आसा आनी ही स्वाभिमानी गोंयकारांची 4,500 मतां ही पयशे दिवन सोरो दिवन ही मतां पडना. शापूर हे पार्ट नंबर 4 आनी 5 हांगा दोनपार बरे कोणूच लोक नाशिल्ले. 3 जावन गर्दी कशी वाडली. शापूर बस्तीचो हेज्या पार्टीचेर मोग कित्याक लागून जालो हो मुद्दाम तेणें एक्सप्लेन करचें. सर काल तुमच्यानी एक स्पिचान सांगले की आरजी पार्टी आहा ती फोटिंग पार्टी म्हणून आणि आज तुमकां आरजीच्या हेंच्यांनी फटींग हो शब्द वापरना तांचे गोंयांत कांयच काम ना. हो आरजी पळय तांकां कितें करचें ताचो एजंडाच ना. तांकां दिल्ली आपयले बरोबर दिल्ली वता, खोर्ले आपयले बरोबर खोर्ले वता. तांचे कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स गोवा एज ऑन टुडे इज झिरो. आनी थोड्या दिसांनी पळया जशी आपाची स्थिती गोंयांत जाल्या त्याच्या पेक्षा वर्स्ट स्थिती आरजीची जातली.